Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. विधानसभेचो निकाल 10 मार्चाक. मात 40तल्या 3 मतदारसंघांचेर चडूच चर्चा. पणजे, मांद्रे आनी तिसरी सांखळे. मुख्यमंत्र्यांचे कितें काय म्हूण दर एकल्याक प्रश्न. कारण सांखळे पालिकेंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलांनी मुख्यमंत्र्याक आनी बीजेपीक जबरदस्त धक्को दिल्लो. कोर्ट केसी जावनय पालिका सगलांनीचीच. मेन सांखळेच मुख्यमंत्र्या मुखार मोठें आव्हान. फाटले खेप सावंत सगलांनी आड 2131 मतांनी जिखिल्लो. हे फावट कितेंय जावं येता, जो तो उलयता. मुख्यमंत्री मात कसलोच हुस्को दाखयना. सांखळी मतदारसंघात 100% भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान जिखता. हेतून दुमत ना. सगळे लोक समेस्त सांखळेकार आमच्या बरोबर आसा आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे गोंयांत प्रस्थापीत जाता. जवळपास 22+ सीट घेऊन भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर सरकार प्रस्थापीत करता. कोणी जरी सत्तेचे मनसुबे पळयले आसत, गोंयची जनता ही सुराज्या खातीर आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आता कितें सिद्ध जाता. सुराज्य हाडपाक आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सांखळेकारा खातीर हो भोवमान आसा. निश्चितरित्या सांखळेकार भोवमतान म्हाका निवडून दिले. काँग्रेसीचो सगलांनी म्हणटा लोक बदल करूंक भायर सरला. फायट बीजेपी काँग्रेसीचीच. काही भागांत आमी थोडेशे बुथान आमी काही पावूंक ना, टायम कमी आसल्या कारणान. बट तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला की बाबा येयना जाल्यार चलता, तुजें काम आमकां खबर आसा. आनी 10 वर्सां निस्वार्थपणे जनतेची सेवा केला, तेजी पावती म्हाका 10 तारखेर मेळटली अशें म्हाका आशा आसा. फायट इज स्ट्रेट बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस बिकॉज मतदार शाणे आसात, स्मार्ट आसात. सीएमान कन्फ्यूज करपाक, लोकांक कन्फ्यूज करपा खातीर 10-12 लोक सोदून तेंच्यांनी उबे केल्ले हे लोकांक खबर आसा. आनी लोक दिशाभूल जावचे ना हे येता ते 10 तारखेर आमकां कळटलें. शिवसेनेचो उमेदवार ॲडव्होकेट सागर धारगळकार म्हणटा की निकाल कितें लागू, शिवाजीच्या आशिर्वादान ताचो वावर चालूच उरतलो. कोणाक कितेंय समस्या आहात जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फोन करपाचो. हांव सदैव तत्पर आसतलो लोकांची कामां करपाक. छत्रपती शिवरायाचो एक मावळो असो समजून हांव कार्यरत रावतलो, लोकांची कामां करीत रावतलो. जे जाला इलेक्शनान कितें जाला, वयर सकयल कितें जाला जाल्यार ते घेवन बसपाचें ना. आमी मनान लोकांच्या रुजलेले आसा, मनान लोकांचे आमी स्थान केल्ले आसा. लोकांनी आमकां भरपूर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्लो आहा आनी हेकाच लागून म्हाजी उर्बा वाडलेली आसा लोकांक लागून आनीक काम करपाक. मुख्यमंत्र्या आड आपाचो उमेदवार मनोज कुमार घाडी. आपान कोविडाच्या अरिश्टांत लोकां खातीर खूब वावर केला. घराघरांनी राशन पावयलां. लोकांक ताची याद उरता काय ना ताचेर आपाचो फुडार. आम आदमीचें एक बरें काम जाल्लें जे लोकसेवा म्हणटा हांव. जेन्ना पॅन्डेमीक महामारीच्या काळात लोकांक खरी गरज आशिल्ली तेन्ना आम आदमीचे आमचे कार्यकर्ते घराघरांत पावले, वॉलंटियर्स घराघरांत पावले, हे सगळ्यांक रेशन दिलें. म्हळ्यार म्हाज्या गांवांत सुद्दां भरपूर जाणांक आमी ह्या वेळार मदत केल्ली आसा. म्हाज्या गांवांच्यानूच जर हांव सुरवात केली आनी जर लोकांनी जर आम आदमी पक्षान मदतीच्या वेळार मदतीचो हात दिल्लो हे जर लक्षांत जर धरीत जाल्यार दिसता आम आदमी हांगा सहज जिखून येवंक शकता. संपूर्ण वाठारांत आमच्या सांखळी मतदारसंघात रेशन पावोवपाचें काम आनी ते बीन महामारीच्या टायमार जेन्ना लोक आपल्या जिवाक भिताले तेन्ना आम आदमीचे आमचे कार्यकर्ते लोकां मेरेन पावताले. इतलेंच न्हय तर आमी कॉल करून सुद्दां जेंच्यांनी रेशन मागलां तांकां घरोघरी आमी दिल्ले आसा. म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचे प्रत्येक घरांत 4 ते 5 रावंड जाल्ले आसा. प्रचाराक आम आदमी खंयच कमी जावंक ना. हांवें स्वता 80% तरी घरोघरी प्रचार केल्लो आसा. वेळेच्या बंधनांक लागून कांय घरांनी पावलो ना. लहू पेटकार अपक्ष. मतदान जाला ते पळयल्यार खंय बदल. बॅलट पेपराची ताका खात्री ना. जाचे सरकार ताकाच बॅलटाची मतां, ते खंय नवेनी. तिसरो पर्याय जाय म्हणटा ते इंडिपेंडंट. काँग्रेसीकूय कंटाळ्या आनी बीजेपीकूय कंटाळ्या सध्या. आनी लोक अशें उलयता की ते भायलेच म्हणटा हांकां. त्या खातीर म्हाका एक आशा लोक म्हाजेर विश्वास दवरतले. हो कितें तरी बदलाव घडोवपाकूच जाला इतले पर्सन वोटींग. गांवांनी लोकांनी भायर सरून वोटींग केलां. म्हाका दिसता की ह्या फावट चेंज जातले. हो बदलाव व्हडलो कितें घडटलो, बरो कितें चमत्कार घडटलो. बॅलन्स आतां कोणाचें सरकार आहा ते गव्हर्मेंट सर्वंट कितें चल्लां तें सगल्यांक खबर आसा.
बॅलेट वोटींग कोणाक वयतली आनी कोणाक ना ती. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.